तुमका 3 times chanting Hare Krishna त्यांच्या शिले भितर होडा म्हणाले कन्क्लूशन अंत मी 4 धर्म चे विषय सांगताना तसची तंतु तंतु सूर केलेला असा थोडे 2ला जय राधा माधव सांगून आम्ही स्टार्ट करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरिनाम संकीर्तन. जय श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. सकाळी अनुग्रह मागून घेऊन गुरु महाराजाला चरणारविंद नमस्कार करून साक्षात कृष्ण परमात्मा घरचे देव श्री राधा श्याम सुंदर अंगाचे लोकल श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया मागून घेऊन आयच्या क्लोजिंग सेशन चारी धर्म वैरी चारू उत्तर बोलण्याचा प्रयत्न करता पूरा जनाला कृपाना सांगू शकता म्हणले तसं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो. हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतमाच्या 7 स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोकांत सुरू करूया. मी श्रवणं कीर्तनं छास्य स्मरणं महतां गते सेव्याज्य वनतीर्थास्यम् सख्यमात्मसमर्पणम्. श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं
महतां गतेः सेव्याज्य नातीर्थास्यं शक्यमात्मसमर्पणम्. कोणाई सांगू का इची पावताच या श्लोक श्रीमद भागवतमाचे. जय कृष्ण. प्रयत्न कर प्रभुजी. श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः स्वेज्यावनतेर्दास्यं सख्यम आत्मसमर्पणम्. हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे शंका आहे? हरे कृष्ण. श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यम् आत्मसमर्पणम्. हरे कृष्ण. हरे बोल. लास्ट कोणाकडे? हाँ संत प्रभुजी. यस. श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यम आत्मसमर्पणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 7 अध्याय अंतु इकरा 8 तुकुनु इकरा भारताई 32 क्वालिटीज विषय सांगता असायची. 32 क्वालिटीज सुरवेरी क्लास सांगतो. हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजीना इनॉग्रल एड्रेस सांगितलं आणि त्यांनी वर्णाश्रम धर्मा विषय सांगितलं, भक्ती विषय सांगितलं. मागीर नंतर त्यांनी चारी धर्मा विषय सांगितले. तशी मुखारसून वतना अंतु आता सांगील श्लोक अर्धवश्यस की सगळ्याने कृष्ण परमात्माला भक्त जाऊ काम ते भक्त जल्ली म्हणजे री अपने आप अपनीतलेची बाकी पूरा लायक नमुना क्वालिटीज आमका येता म्हणून सांगितलं. हंतोची याची श्लोकांतू परपटांतू सांगतास की एवच्या मध्यंतू भक्ती सेवेविषयी सांगतास. 5 स्कंद 18 अध्याय 12 श्लोक अशी सांगतास. यस्यात्य भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभ्यक्ष्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतोभिः. कोणाकडे शंका आहे? अरे बोल. यस्यात् भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव अभ्यक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति धावतो बहिः. कोणी ट्राय करता चुआ? 1 कर्णत्री कोणी ट्राय हाँ करू संत प्रभुजी. यस्याति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य उतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंगा विवरण दितास की या 5 स्कंद 8 अध्याय सांगतासाची सुखदेव मुनी
भद्राश्रव म्हणाल एक राय आशिल्लो म्हणून धर्मराजाल पुतू आणि तो तेगेल पुरा सेवा केलोटू आणि तेगेल गांवची जणां लोटू प्रार्थना करतास के देवाक त्या प्रार्थनेतून एक श्लोक आहे कृष्ण परमात्माल सेव कोरनु केदनाय भक्ती रस म्हणजलेरी देवाले आणि देवता तंगेले पूरा नमुने आशिल्ले क्वालिटी आमकां येता आपणितले येता म्हणाल आसा कोणाक कृष्ण परमात्माल सेव करू जायना की त्यांनी हे भौतिक प्रपंचांतू मस्त नमुनेचे स्पेक्युलेशन करता असता मेंटल कॉन्कॉक्शन करता असताची म्हणाल आसा या श्लोकांत चारी धर्माचे विषय सांगू चमकलेरी आम्ही डिवोशनल सर्व्हिस म्हणाल ऐकलंय त्या डिवोशनल सर्व्हिस म्हण कसं म्हणून भगवद्गीतेंतू 15 अध्याय 1 श्लोकांत परपटा सांगता असं द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस इज डिटॅचमेंट फ्रॉम मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज अँड अटॅचमेंट टू द ट्रान्सडेंटल सर्व्हिस टू द लॉर्ड देवाल भक्ती करताना या भौतिक प्रपंचातून भायर येवन आम्ही देवाले सेवे करता ताका भक्ती सेवे म्हणटाची तशीच श्रीमद भागवतम मानतू परपटांतू 5.11.4 आणि सांगता असं डिवोशनल सर्व्हिस मीन्स मुक्ती फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट आमकां मस्त पंत दिसू पुरो हे कष्ट येतास म्हाका इत्त पय कष्ट येतास हे 5.8 हाजी फुडली श्लोक पळस ताजी जस्ट फुड 11th श्लोकार की 10th श्लोकांतू ते राय म्हणटास देवा हांव हे भौतिक लोकांत येवन बायल बाम्मण कुटुंब म्हण सांगून कष्ट भोगतास ते सकट सोडून केद नांव तुगेले भक्तीन तू पूर्ण जावन मेळन येता म्हणून निमगेता आसाची आम्ही भक्तीन तू ना म्हणजे री कसं जाता चारी नियम आम्ही फॉलो करच तशी जायना सत्यम दया तप शौचम सत्य दया मर्सी तप ऑस्टेरिटी आणि शौचम क्लेanliness त्या चार नियम आमकां कळना ते चार नियम कसले म्हणून ते कशे शिकवचे भक्तीन तू आम्ही मग्न जाताना भक्ती केदना आम्ही मग्न जाताची केदनाय ते साधना करताना आम्ही फुडली 4-5 क्लासांतू हे पळयलेलें आसा ऑस्टेरिटी ट्रुथफुलनेस क्लेanliness मर्सी 4 नियमाचे पालन ते केल्लेरी ते करनी म्हणजे कसं जाता म्हणाल सगळं विस्तार जावन एक वैष्णवातांनी आमकां सांगून दिल्लेलें आसा माताजीन सांगून दिल्लें शौचम म्हणाले ग्रेस रत्नभूषण प्रभून सांगून दिल्लें दया म्हणाले सुष्मिता सखी माताजीन सांगून दिल्लें आणि सत्यम म्हणाले जे लास्ट क्लासांतू अमला भक्ती माताजीना सांगून दिल्लेलें आसा आता हे एक चार्ट पळयले री तुमकां दिसू पुरो आणि तो पूरा लास्ट 4 क्लासा कळलेले लास्ट 5 क्लासा कळलेले कंप्रेस करून दिला त्यांनी हे कंप्रेस केलेले सिंपल जावन आम्ही वाचूक प्रयत्न केली म्हणजे री आमकां कृष्ण भावनामृत जीवन मुखार सुचक भारी सुलभ जाता आणि तो सिनॉप्सिस मात्र पॉइंट्स मात्र कसले म्हणून दिलेले ते पॉइंट्स
हंतुकुनु वच बरलाग आमगेले चारी एंकर्स केलेले आसा आमगेलो टाजस तांणी 4 जण चारी ने एक्चुअली 5 जण आसूंक आशिल्ले सुरवेरचे सेशनाचे माताजी आशिल्ली जाल्यार आमकां ते चारी हंतू तांणी कसं मना करून घेतला म्हणून पळया मस्त ऑडियन्स जे आशिल्ले आमकां बघता तांकां आमी मना करून घेतिल्लो आसा जाल्यार एक क्वालिटी कसं असतं गोत असतो तुमकां एंकरिंग करतना मस्त केअरफुल असताची कितें केअरफुल असताची 2-3 कारण असता एक तांणी एक्सपोज्ड असताची पब्लिकान तांगे मुखार बिंद स्क्रीनार दिसता ना म्हणजे तांणी सांगिल्ले वर्ड्स भायरचे बघता तांकां पळयताची दोन्हीचे तांणी त्या स्पीकरान सांगिल्ले परिपूर्ण जेवण आयकनातले री तांकां ते समरी दिवचे एक दोन सेंटेन्स सांगू जायना सांगले री एक काय एक जाता ते श्रद्धापूर्वक तांणी आयकूंक जाता बाकी बघता तांकां काम करता आयकू येता तांणी काम करता आयकले री तांकां ते श्रद्धापूर्वक समरायज करूं जायना तिन्नीचे तांगेल जिवनांतू ते कसले तसल इन्सिडेंट्स येतात ते काणी सांगिल्ले नाल्यार ते एंकरिंग आवळार सांगिल्ले तांकां इमिडिएटली तांकां कनेक्ट करूं जाता पळय ते दुसू ते माताजीन तशें सांगिल्लें आसा हांव एंकर केलेलें म्हाका कुडगा आसास हें म्हणलेलें तसल मस्त बेनिफीट तांकां आसा तेन्ना सुरवेरी आमकां तपा म्हणलेलें तपा म्हणलेलें अंतू कोण आशिल्ले तेतूस एंकरिंग असच की माताजी तुम्ही हरे कृष्ण वै प्रभुजी स्वादिका माता. येस माताजी तुमकां त्या विशयान तू जस्ट समराइज करता वा 2-3 मिनिट्स मॅक्सिमम 5 मिनिट्स जय प्रभु हरे कृष्ण. 4 पिलर्स ऑफ धर्म तांतू फर्स्ट पिलर आसा तपा ते पिलर आमकां सांगून दिलेलो आसताची स्पीकर हर ग्रेस गीता प्रीती माताजी आशिल्लीची माताजीन स्टार्ट केलेलं सेशन म्हळ्यार तपा ते टॉपिक इजी आसा सांगूक जाल्यार ते आमी केन्ना मना व्हरताची तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फॉलो एक्चुअली आनी तप म्हळ्यार हिंदीन तपना म्हळ्यार तापचे म्हणून आता ताजे एक्झाम्पल तांणी दिलेले गोल्ड म्हणून गोल्ड आमी कितले तापयताची ताजी तितली शायन चड जाता आमी ते ताजी तापसाणी चड जाल तशी ते एक ब्युटिफूल ऑर्नामेंट जावन भायर येता सेम वे मनुष्य ही जन्मता तांणी अधम स्थितींतू जन्म घेतलेलो असता तागेल गुणांतू वाडी जावका म्हणून सांगल्यार तपश्चर्याचे अगती आसताची आनी एक माताजीन श्लोका कोट केलेलो म्हळ्यार आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समान श्लोकांत तुमकां अंडरस्टँड जावं तशी इजी आसा श्लोका मनशांतूय आणि प्राणींतूय कॉमन जावन आशिल्लें म्हळ्यार आहार निद्रा भय मैथुन ते फूड स्लीप फियर सेक्स हे तांगेलांतूय आमगेलांतूय मनशालांतूय कॉमन आसा हे मनशांतू एक अधिको विशेषो म्हळ्यार कसो आसा ते धर्मो हि तेषां धर्म एक विशेष आसा मनुष्य जन्माक मेळ्ळेले मनुष्य जन्म घेतले नंतर तपश्चर्य करचे अनिवार्य आसा जावं ते मटेरियल वर्ल्डांत आसूं पुरो नाल्यार स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आसूं पुरो आमी चूज केलेलें तशें आसा बट तपश्चर्या इज मस्ट बट हे तपश्चर्या देवा खातीर म्हळ्यार कृष्णाल प्रेम खातीर केल्यार ते मनुष्य जन्म सार्थक जाता म्हणून तांणी सांगून दिलेलें आनी एक श्लोक माताजीन कोट केलेलो म्हळ्यार आराधितो यदि हरि तपसा किम न आराधितो यदि हरि तपसा किम हे नारद पंचरात्रांतुले श्लोक आसा कृष्णाली आराधना नाशी कितली तपश्चर्या केल्यार काही बेनिफिट जायना मागीर माताजीन गीता भगवद्गीता 17th अध्याय चुकून 14th श्लोक कितें केलेलो आसा देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसां च शारीरम तप उच्यते देवाले गुरुले आणि मलगडेले पूजन वंदन आणि शुचित्व सिंप्लिसिटी ब्रह्मचर्य पालन आणि अहिंसा पालन हे शारीरिक तप म्हणून घेतात
नेक्स्ट मुखार सुनु भगवद्गीता 17.15 श्लोकांतु अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् हित मित सत्य गोड आमगेल वाच उरका दुसऱ्यांक मनाक हितकारक उलोवका वेद साहित्य पठण वाचन कीर्तन हे वाणी तप म्हणून घेता गीताचे नेक्स्ट मुखावली श्लोक 16th श्लोकांतु मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः मना संतुष्टता सिंप्लिसिटी मौन आत्मसंयम संतृप्ती शुद्धी हे इतले मना तप म्हणून घेता कृष्णानं भगवद्गीता 6th चॅप्टर अंतू 26th श्लोकान सांगिल्लें आसा आमकां पुरा गोत आसले श्लोक अर्जुन तक निमगीता मन मस्त दुर्बल जाता आसा धांवता आसा कशें करता म्हणून यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत मन खंय धांवच्या पडल्यारीची परत परत आम्ही वापस हाडून स्थिर करच्याक प्रयत्न करता हे वय एक रीती मना तप म्हणून घेता म्हणून सांगिल्लें न्ही मागीर 17th अध्याय 17 श्लोकांतू त्रिगुणांतू तपश्चर्य देऊ कशी कॅटेगरायज केला म्हणून हांतू 17 तुकून सांगिल्लें आसा निष्काम जावन खंयचे म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन ना अशी करचे प्रति काम कार्य देवाक अर्पण करून दिव्य जावन श्रद्धेन करचे प्रयत्नाक सात्विक तप म्हणून घेता आणि तेच मुखार सुनू 18th श्लोकांतू गौरव प्रसिद्धी प्राप्ती खातीर नाव जावका प्रसिद्धी जावका हांव हे दिता म्हाका हे दिव अशी एक्सपेक्टेशन विथ एक्सपेक्टेशन आणि दर्पान करचे काम ते राजसिक तप म्हणून घेता आणि भगवद्गीता 17.19 अंतू मूर्खपणान तांगेले जिवाकय आणि दुसऱ्या जिवाकय तोंदरे दिवन आसुरी भावान करचे लोकांक उपद्रवी उद्देशित कार्य तामसिक तप म्हणून घेता आफ्टर सो मेनी जन्मास म्हळ्यार आम्ही कितकी जन्मानंतर आमकां हे मनुष्य जन्म मेळ्ळेलो आसा कृष्ण भक्ती दान जप ध्यान जप तप वाचन मनन करून शारीरिक सुख त्याग करून हे मनुष्य जन्माचे पूर्ण यूज घेवन खंय आमकां देव राखून आस आमी येताची वापस म्हणून त्या कृष्णधामाक वापस वचचे मार्ग योग्य जाल्ले सात्विक तप करचे योग्य आस म्हणून तांणी सांगिल्लें युग धर्मानुसार कलियुगाक नाम संकीर्तन मूलक भक्ती करता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा हरेर नाम एव केवलम कलोर नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा आणि विंगड गतिर खंयची अन्यथा गती ना हंतु हरेर नाम ए मात्र केवल हरि नाम मात्र आमकां गती आसा जोता अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेति इति विश्वासो गुप्तत्वे वर्णनम भक्तीपूर्वक आशिल्ले करचे आणि भक्तीक जो प्रतिकूल आसा ते वर्जन करचे आणि कृष्ण मात्र एव आमगेले रक्षकू म्हणून पूर्ण शरणागती येवचे हे कलियुगाचे रियल तपस्या आसा म्हणून तांणी सांगून दिले शॉर्ट अँड स्वीट जावन सांगला प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका समराइज केलेल्या आम्ही जनरल जानो आम्ही क्लासान फुडला ऐकून आसका जाल्यार ऑस्टरिटी तपा म्हणल्यार फुडले तो भारी ऑस्टरिटी करतालो म्हणून पुरोची आम्ही कसं जाता म्हणल्यार आम्ही फ्रेंड्सा सर्कलांत नजर पार्टीज किटी पार्टीज सगळे ओट्टू मेळ नासताचे त्या वेळार आम्ही म्हणतात कसं जाल्यार त्या पळरा तो मस्त ऑस्टरिटी करतालो पळय थंय आशिल्ले मनीस आमी ते एक खेळान ते आमी पॉइंट आउट करताची कितें पॉइंट आउट करताची कितें म्हणल्यार हांव एक कोट दाखोवचें पळयता ते कोट तुमकां मस्त इम्पॅक्ट दिवचे पुरो शिला प्रभुपाद स्वामी कोट हे दिसतास की तुमकां स्क्रीनार ते कोट वय प्रभुजी
पर्टिक्युलर पॉइंट तुम्ही वाचू जाताल की लास्ट पॉइंट इन दिस सोसायटी म्हणाला कोणे वाचितालेच की Hare Krishna Prabhuji. हा In this society, we propose that you give up illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. When people hear this, they go away saying, "Oh, Swamiji is very conservative, but I cannot become liberal and tell everybody. Go ahead and do all nonsense, and you can become God conscious. I cannot possibly recommend that. Therefore, my first condition is that if someone wants to become my student, he has to follow these 4 regulative principles. Consequently, first, do not have many followers, but I do have I select few. Because they are select, they will bring about a revolution in the world. One moon is sufficient to dissipate darkness. Interview with the New York Times, 2nd September 1972. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. शिला प्रभुपाद की जय हांव सांगिल नाहीये कळली न्हू तुमका पार्टी आता म्हणून शिला प्रभुपादान खुद सांगितलं शिला प्रभुपादान कसं सांगितलंय पळयतना जण म्हणताची तो प्रभुपाद तुम्ही मस्त स्वामीजी तुम्ही कन्झर्वेटिव्ह असाची म्हणून तुमका आणि चिक्की माइल्ड कोरका तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र मी जप करताची जाल्यार 4 नियम स्वामी म्हणून त्यांना स्वामी सांगताची आय कॅनॉट पॉसिबली रिकमेंड दॅट देअरफॉर माय फर्स्ट कंडिशन सुरुवातीची कंडिशन इफ समवन वांट्स टू बिकम माय स्टुडंट ही हॅज टू फॉलो 4 प्रिन्सिपल्स तुम्ही लेख पुरो शिला प्रभुपादान या 4 नियम केलेले आता इतले क्लास तू 4 क्लास जल्ले आज समरी सेशन समरी सेशन आम्ही कसं चर्चा श्रीमद भागवतम सांगितलंय भक्तिरसामृत सांगितलंय भगवद्गीतेन सांगितलंय आणि तू पुरा आशील रिव्हर खै तुकून येवचे साक्षात कृष्ण परमात्माला तुकून येवचे त्यांनी सांगता सची नियम पुरा फॉलो करयाची कृष्ण परमात्मा सांगता असं त्यांनी सुपुरो या 4 नियमांमधील मात्र मस्त पण तम कृष्ण भावना देताना या 4 नियमांमधील मात्र जण येवची उणी जत प्रभू माताजी स्वामी म्हणताची हे पुरो म्हणत असं इस डिवाइन श्रीला प्रभुपाद इथे का 1 moon is sufficient to dissipate darkness एक चंद्राल उज्वाड पुरा प्रपंचाका उज्वाड दिवचेक मस्त उदाहरण आम्ही पळयलेलं तशी श्रीला प्रभुपाद स्वाम्याला एक शिष्य एक जागेर चमकलेरी त्या जागो कृष्ण भावनामृतमान जपचेक थोडे दीस जाव थोडे महिने दोन्हीच्या क्लंगलीनेस शौचम रत्नभूषण प्रभून कळलं असं कोण तक अँकर केलेला तंतू सांगतालेच वा प्रभुजी हा सान समरी हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा सगळ्यांकय शौचम म्हणाल टॉपिक लास्ट वीक आम्ही रत्नभूषण गोविंद प्रभुजीला दाखवून सगळे सेशन ऐकलीन ती हांव ताजे विशयी एक संक्षिप्त जावन म्हाका कसं गोत्तशें उडगास की सांगू प्रयत्न करता प्रभुजीन सुरवेक ह्या 4 स्तंभ आणि 4 नियमाविषयी सांगल्या ताजी हिस्ट्री खंय दाखवून म्हणून भागवतमा दाखवून चंद एक काणी सांगल्या आमकां परीक्षित महाराजान कशी रन्नांतू वताना ताणे धर्म जावन आशिल्ले एक बुल्ल आणि धर्मा प्रतीक जावन आशिल्ले बुल्ल आणि धरती प्रतीक जावन आशिल्ले रडतश्च पळयला आणि धर्म तदाना बुल्ल जावन आशिल्ले 4 पांयात रप्च बदलाक ताजे 3 पाय मोडत आशिल्ले कलिपुरुषाक पळयल ताणें कलिपुरुष म्हळ्यार तो लुकिंग लायक अ किंग म्हळ्यार तो रायशी दिश्टी बरी आशिल्लो बट आशिल्लो तो बरी एक लो क्लास पर्सन सो ताण त्या कलिपुरुषान त्या 3 स्तंभ म्हळ्यार 3 पाय त्या बुल्लाचे कट्ट करता पळयताना परीक्षित महाराज थंय येवन ताका दंड दिवच्याक वता
तदन कली पुरुष तागेल शरण आवता आणि सांगता म्हाका तू दंड दिव नका हांव तुगेल शरण आयला म्हणून सांगता. सो तेदा ना परीक्षित महाराज सांगता जयत हांव तुका शरण दिता, हांव क्षत्रिय जावन आशिल्ले निमित्त तू शरण आयल तेदन हांव तुका दंड दिवचें जायना म्हूण म्हणटा. जाल्यार तू मिगेल्या किंगडमांत आसचें ना म्हूण सांगता. सो तू मिगेल किंगडम आसचें ना जाल्यार हांव तू खंय राबचें म्हूण निमगेता. तेदन कली पुरुष निमगेता हांव ह्या 4 जाग्यान तू राबच्याक इश्ट पवता. खंयचे 4 जागो? हे इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, मीट इटिंग, गॅम्बलिंग ह्या आशिल्ले कडेन हांव राबच्याक इश्ट पवता म्हूण म्हणटा. म्हळ्यार ह्या 4 जाग दी म्हाका म्हूण म्हणटा. तेदन ना परीक्षित महाराज सांगता जायत तुका ह्या 4 जागो दिता म्हणून. तशी ताजी हिस्ट्री हांगा दाखून आयली म्हणून आमकां कळटा. 4 पिलर्स, धर्माचे 4 पिलर्स आमकां आतां प्रभुजीन कोण सांगून दिला की 4 नियम करस्पॉन्ड्स टू ईच ऑफ दीज पिलर्स. आता मी खंयचे एक पिलर हम तू ब्रेक करचे म्हळ्यार ह्या नियम खंयचे एक फॉलो करना जाल्यार एक पिलर ब्रेक केल्या वरी अर्थ. तशीच शौचम कशें आमी ब्रेक करता ते इलिसिट सेक्स केल्यार शौचम ब्रेक जाता. आता शौचम म्हळ्यार कसं ना म्हणून आमकां प्रभुजीन सांगून दिला. शौचम एक्सटर्नल क्लेनलीनेस आणि इंटरनल क्लेनलीनेस 2 नमनेचे असता. अंतरंग आणि बहिरंग शुद्धी. बहिरंग शुद्धी म्हळ्यार आमी नाव घेवन पुट करून अशें बहिरंग शुद्धी आमगेल सुತ್ತमुत्त पुरा पुट्ट करून दवरचें त्या पुरा बहिरंग शुद्धी. आमी कशी देवालयार डीटी वर्शपणी करूं वता बहिरंग शुद्धी म्हळ्यार आमी न्हावन आनी पुरा वतात की ते आमी करची इम्पॉर्टंट. तशीची क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हणटाच न्हय त्या बहिरंग शुद्धीचे एक अंग. तशीच अंतरंग शुद्धी म्हळ्यार आमगेल मन शुद्ध करून दवरचें. आता मन शुद्धी करून दवरता जाल्यार कशी करचें ताका डूज आनी डोंट्स म्हण आसता. डोंट्स म्हळ्यार खंयचे? इलिसिट सेक्स. सो इलिसिट सेक्स केलें तेदा ना हे आमगेल मन शुद्ध जावन आमगेल मन कलुशीत जावन वता. ताका समजावन एक सपोर्टिंग वर्स आसा भगवद्गीतेचे 7.11 म्हळ्यार 7 अध्यायाचे 11 श्लोक. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ. म्हळ्यार कृष्ण हांगा सांगता आय एम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉंग डिवॉइड ऑफ पॅशन अँड डिझायर. आय एम सेक्स लाईफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलिजियस प्रिन्सिपल्स. म्हळ्यार हांगा कृष्ण सांगता की हाका इलिसिट सेक्स हाका कसन सोल्युशन म्हळ्यार मॅरेज. मॅरेज म्हळ्यार खंयचे संतान उत्पत्तीक संतान उत्पत्तीक कसन सेक्स लाईफ आसता की ते मिगेल प्रतीक जावन आसता म्हणून कृष्ण सांगता. सो एक मॅरेज म्हळ्यार एक मनशाले डिझायर्स कंट्रोल करूं ताका हेल्प करता. तशें हांव हे डोंट्स इलिसिट सेक्स एक मना शुद्धते वायट करता. तशीच डूज आमकां कसं ना मना शुद्धते कशी करूं येता जप करून. आमी जप केल्यार तशीच आमगेल मन शांत जाता वता आनी क्लेन्स जाता वता. नव चेतो दर्पण मार्जन म्हणून आमी सगळ्यांक गोतस आमगेल मन क्लीन जाता वता जप केल्यार तशीची. कडेन आमकां प्रभुजीन चंद एग्जाम्पल सांगून दिला ह्या शौचम विशया वयरी. कशी कामवासने कोर न्हू मस्त जन तांगेल पतन जाला म्हणून सांगून आमकां चंद एग्जाम्पल सांगून दिले प्रभुजीन. रामायणान तुला एक 2 एग्जाम्पल सांगून दिले प्रभुजीन. सुरवे रावणाल एग्जाम्पल सांगले. रावणान कशी वेदावती कडेन रंबे हांकां पुरा बलात्कार करून ताका मागीर शापूय मेळ्ळो रंबेला दाखोवन. मागीर तशीच तागेल कामवासना उणी जायना अशी ताणें सीता माताकय अपहरण केलें आनी ताजे निमित्त श्रीरामचंद्रान ताका वचून मारल्या रावणाक. तशीच मुखारी वाली अनेक एग्जाम्पल सांगून दिले. आता वालीक मारले रामान तदनंतर वाली निमगीता तू म्हाका कसला मारल्या म्हणून सांगून ताकाची राम कसं म्हणटा सुरवेक हांव भरत रायाला प्रतीक जावन आशिल्ले निमित्त धर्माचे अपहोल्ड करचे मिगेले कर्तव्य. तशीच तू चूक केल्या निमित्त मारले हांवें. आनी कसं ना तू तुगेल भाव सुग्रीव ताका तू तागेल लढाई करून ताका धांवडयला आनी तागेल बायले लोट तू भोग केले. सो ताजे निमित्त ते तुगेल व्हडली चूक म्हणून म्हणटा. तशी ताजे निमित्त तागेलय पतन जालें. सो ह्या 2 एग्जाम्पल आमकां प्रभुजीन सांगून दिले. तशीच बिल्वमंगळ ठाकुराले एग्जाम्पल सांगून दिले. कशी तो एक प्रॉस्टिट्यूटाल वट्टू मेळच्याक ताका इतलो आतुरते आशिल्ले आनी ताजे निमित्त तागेल चिंतामणी म्हणून आशिल्ले प्रॉस्टिट्यूट ताका मागीर कळटा की हांव केलेली चूक म्हणून सांगून आनी मुखार चिंतामणीची तागेल गुरुशी जावन आसता. मागीर तशीची भागवतमान तुला चंद एग्जाम्पल सांगून दिला. एक पिंगळा आणि अवधूत ब्राह्मणाला सांगल्या. तशीची अजामिळाला एक भारी चंद एग्जाम्पल सांगून दिला. अजामिळा म्हळ्यार तो एक ब्राह्मण जावन आशिल्लो आनी तो वार्डीक करून चंदायर तागेल ब्राह्मणत्व दवरून तागेल गृहस्थ जीवन कोर नाशिल्लो.
जाल्यार तो एक दिवस रान्ना चमकलालतदाना थंय ताणें एक प्रॉस्टिट्यूट आनी एक मनशाक भोग करता आशिल्लें पळोवन ताका आश जाता तागेल्या मनांत आनी तो कसो करता त्या प्रॉस्टिट्यूटाला वता तागेल्या बायलेक आनी सगळ्यांक सोणू तागेल्या चेडवांक सोणू त्या प्रॉस्टिट्यूटाला वट्राप बनू ताका 10 चेडूं जाता ती तशी तागेल्या पतनशी जाता म्हळ्यार ताणें तागेल्या चंदेर जीवन चलतशील सोण तो प्रॉस्टिट्यूटाला वट्राप बनू 10 चेडूं जावन कडेर तागेल्या लास्ट पुताल नांव नारायण म्हूण दवर नासता सो ताका केदाना यमदूत आपूण वर येतात की तेदाना तो नारायणान नांव काडटा म्हळ्यार तो एक्चुअली तागेले पुतान नांव काडता आशिल्लो जाल्यार ते देवान नांव आशिल्ले निमित्त ताका ताजे निमित्त यमदूत म्हळ्यार तांणी ताका वरूक व्हरना ती राबयता ती सो हांगा आमी करेक्टली पळयता ती तागेली कशी पतन जाल्ले आनी कशी ताका देवान नांवान राखल्या म्हूण सांगून आमी दोनी लायक करून पळयता ती मागीर लास्टाक प्रभुजीन आमकां सांगून दिलें एक लायक कोट श्रीला प्रभू घाले बुक्स आर द बेसिस युटिलिटी इज द प्रिंसिपल preaching is the essence but most importantly purity is the force so hanto purity is the force म्हणून आमकां like एक important principle पुरा follow करता but definitely purity वरन आसता म्हणून आमकां प्रभुजीन सांगून दिलें हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी लायकोन तुम्ही समराइज केलेलं आसा रत्नभूषण प्रभू का ऑनलाइन येवचे शंका आशिल्ले हरि बोल थँक्यू माताजी ह्या चारी रेग्युलेशन्साक आमी फॉलो करता जाल्यार आमी कशी आसूं का म्हणल्यार भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा आमी कसो आसूं का म्हणलेलें आसा कसो कशी करता आसा टॉर्टॉयस हांव ते श्लोक तुमकां शेअर करूंक प्रयत्न करता यदा समर्थे छायं कूर्मोऽग्निव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता कोणी एकली सांगताच वे वन हे श्लोक कोणी सांगनातील कोणी हरे कृष्ण प्रभुजी यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हरे कृष्ण थैंक यू माताजी अजर तुक ट्रांसलेशन कसं सांगता असं श्रीला प्रभुपाद स्वामी one who is able to witness senses from sense objects as the tortoise draws limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. आम्ही पळोवचे पुरोची कसो विषय आम्ही जमकलेरी हांव पार्टीके वता हांव असले प्रॉस्टिट्यूशन सेंटरांत वता इंटॉक्सिकेशन आशिल्ले कडेन वता आनी पूरा रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स ब्रेक करचे कडेन वता जाल्यार म्हाका म्हगेले कंट्रोल आसा हांव टॉर्टॉयसशें आसा म्हूण सांगून लेखून आमी चुकरोची माया म्हणलेलें भारी भारी स्ट्रॉंग आसा देवाले आदेशान ती आयिल्ली आसा आनी तो स्टार्ट करतना आमी कसो स्टार्ट केलेलो परीक्षित महाराजा लेगी कलिना जागु निमगेले म्हाका जागु दियाची खंय वचून रब्बूक म्हणून परीक्षित महाराजाका गोत्तशें की राजगोपी माताजीन सांगल्या सुरवेच्या क्लासान तू की तागेल्या गांवांत तूं असल कसलेय वयवाट ना भांगर छडते भांगराचे ना म्हणजे चूताट मांसाहार प्रॉस्टिट्यूशन व्यभिचार्य आणि चलाने चारीच कसं आशिल्लें त्या चारी गॅमलिंग सांगला त्या चारयंतूले कंट्रोल म्हाका आसता म्हणून परीक्षित महाराज उडगास आशिल्लें जाल्यार आमी लेखुपाची आत्ता कालांतू आमी पळोवचे पळोवची हाज्या वर्धन मस्त चड जाला पुरा स्टेट लोकांत जो कॅसिनो सुरू जाता आसा
लिक्कर शॉप सुरू जाता असायची, म्हणटा तांतू प्रचार करता असायची. ते परफेक्ट कॉन्शियसनेस येवची खातीर ह्या 4 नियमाचे आमी कंट्रोल करनी म्हणजे आमी भारी कश्टार पडताची म्हणलेले 4 धर्माचे तू सांगता. आमी तिन्ही चंद्राची दया, मर्सी, हरगे स्मिता सखी माताजीन केलेलं आसा. ते कोणा हेंकार केलेलं आसाच की वय प्रभु. हरे कृष्ण सांगितलं. हरे कृष्ण. तिन्हीचे पिल्लर दया तांतू आमका सुष्मिता सखी माताजीन लास्ट वीक क्लास घेतिल्लो आसा. दया म्हळ्यार कसले, दया म्हळ्यार काइंडनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग. फुडें कशें आशिल्लें प्राणीक एनिमल्साक वरें आमगेले एक फॅमिलीचे मेंबर म्हणून कळोंक येता आशिल्लें तें. जाल्यार द्वापर युग जेतना कसं जालें ते दया उणी जावचे स्टार्ट जालें. जनांनी इनोसेंट एनिमल्साक आनी मारचा स्टार्ट केले इन द नेम ऑफ भक्ती. तशें जावन कसं जालें क्रुएल्टी चड जाले आनी आतां वॉर आनी चड जाता आसा, स्लॉटर हाऊसेस चड जाता आसा. हे पुरा कसले जाता आसा म्हळ्यार दया उणी जाता आसा जनाले. लॉस्ट ऑफ कंपॅशन तशें जावन हे पुरा चड जाता आसा. आणि कसं म्हळ्यार दयाचे फर्स्ट लेसन कसलें आमी पळयला 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स. तांतू एक प्रिन्सिपल नो मीट इटिंग. नो मीट इटिंग, नो फिश और नो एग. ते पुरा आमी उणी केल्यारी, सात्विक फूड घेतल्यारी कसं जाता हे इनोसेंट प्राणीक आनी मातशे उणी जाता. तशें जावन दया आनीक वता म्हणून सांगिल्लो आसा. तशीची भगवद्गीतेंतू एक श्लोक येता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामी प्रयतात्मनः. तशें म्हळ्यार कृष्ण कसं म्हूण सांगता, खंयची एक भक्तीन ताका एक पत्र जावं एक फूल जावं एक खंयचे फल जावं उदक नैवेद्य करतकी तो ते प्रीतीने स्वीकार करता म्हणून सांगिल्लो आसा. तशीची माताजीन अर्जुनाक ಬಗ್ಗೆ सांगले. अर्जुन कसं म्हणता कृष्णालय हांव युद्ध करना, म्हगेले हातपाय पुरा खामतस म्हणून सांगता. तो कसले तशें सांगता, दुर्योधनाले सैन्य पळोवन ताका भंय केल्ले ना. तो अर्जुन एक वरिष्ठ भक्त आशिल्लो, तो वैष्णव आशिल्लो. वैष्णव म्हळ्यार कोण, तांणी व्हेरी कंपॅशनेट असता, तांगे हार्टान दया असता, मर्सी असता म्हणून सांगिल्लें. तशीची माताजीन कसं सांगले 3 टाइप्स ऑफ जन असता ती. कोण, परदुःख सुखी, परसुख सुखी आणि परदुःख दुखी. परदुःख दुखी म्हळ्यार विंगड जनाले दुःख पळोवन आमकां हय दुःख जाता, ते वैष्णवाले एक गुण म्हणून माताजीन सांगिल्लें. तशीची तांणी श्रीला प्रभुपादाले एक एक्झाम्पल दिले. श्रीला प्रभुपाद मायापुरांत आशिल्ले तेन्ना तांणी रस्त्यार पळयता ती चेडू कसा वरलेले फूड खावच्याक म्हणून वत आसता ती. ते पळोवन श्रीला प्रभुपादाक दोळे तितले उदता येता की कशी जावन गेले म्हणून. ताका तांणी कसं डिसाइड करता ती खंय पुरा इस्कॉनांतू आमी प्रसाद डिस्ट्रिब्युशन करचा स्टार्ट करता. तशें जावन कोणी भुकेर आसचा नज म्हणून तांणी ते स्टार्ट करता. ते एक वैष्णवाले कसले मर्सी जावं तांगेले दया ಬಗ್ಗೆ एक एग्जाम्पल. तशीची 3 भक्ती विनोद ठाकूर सांगेल प्रकार 3 टाइप ऑफ कंपॅशनेट और मर्सी असता. ते खंयचे, एक म्हळ्यार खंयचे जन भुकेंत असता की तांकां जेवण दिवचे. कोणाक थर्स्टी जावन आसता की उदक जावपा म्हण की तांकां उदक दिवचे. जावं कोणाक शींक खाता की आंगल आसना की तसल्यांका आंगल दिवचे. तशी आमी तांगेले बॉडी केअर करता. आमी तांगेले बॉडी केअर कसले करता, बॉडी इज एन इंस्ट्रुमेंट टू रीच कृष्णा म्हणून सांगिल्लें आसा. ते एक टाइप. अनेक एज्युकेशन दिवचे, आमी नॉलेज दिवचे कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ. ते खंयच्याक माइंडा खातीर, माइंडा रिफ्रेशमेंट. अनेक हायेस्ट अँड बेस्ट कंपॅशन कसं ते फॉर सौथ अपलिफ्टमेंट. सो आमी जनांक हरिनाम दिवका, नॉलेज दिवका कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ. हे तिनी टाइप्स ऑफ कंपॅशन भक्ती विनोद ठाकूरान सांगिल्लें म्हणजे. आणि तशीची माताजीन अनेक एक्झाम्पल दिले श्रीला प्रभुपादाले. कसं म्हळ्यार तांणी तांगेले 70th एजाक
जलदूतांतू अमेरिकाक वता ती कसलेक पालन सवलाक अपलिफ्टमेंट करचाक तांका हरिनामा बगे सांगचाक ते वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच आता हे दया वरसुचाक रेमेडी कसले ते गो वेजिटेरियन म्हळ्यार आम्ही सात्विक फूड खावका वेज फूड खावका तशी खाल्ल्यान तेन्ना इनोसेंट एनिमलाक मातशें आनी उणी जाता तशें जावन दया वरता म्हणून सांगिल्लें. तशीच खंयची एक मनुष्य हे दया कंपॅशनेट फॉलो करतकी तश केल्यार हे जगतांतू दया वर्ता म्हणून सांगिल्लें का अंतु कसले संशय ना दय वर्ता प्राणी हत्येनी उणी जाता म्हणून सांगिल्लें. हरे कृष्ण प्रभू कसले तू कितें सांगू काका. हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद असा. तुम्ही ते कंप्रेस कोण सांगितलं का, हरे सुष्मिता सखी माताजीने सांगितलं का, हे एक क्वालिटी सांगता अपास अँकर्स तेंगेले तांणी येस म्हणून पुरो येता हांव निमगेले री तांणी पुरो आयकूनच का ते दुसू जाल्यार म्हाका शिवत्ताची घरकड वत्ताची ते विसोरनस का ते तांकां उपास रिट्रेट करता जाल्यार आमगेले युट्यूब पळोवन उपास आयकूंक जावनस का ते पॉइंट्स नोट करूंक म्हणून म्हाका खंडीत आसत. म्हळ्यार हांव एक लेक्चर आयकून जेताची लेक्चरान तुला 2-3 पॉइंट उडगास आसता, बाकीचे ऑलमोस्ट 50-60% 2 दीस भितर पुरो विसरून वता कसं जाल्लें म्हणून उडगास येवचे पुरो जाल्यार उपास सांग म्हळ्यार म्हाका सांगूं जायना. तशीच म्हाका दिसता अँकर्सांकय एक डबल एक्सरसाइज जावन आसता. आता मी सत्या विषय ऐकूया. ताजी अँकर सच की आजी संक्षेप जावन सांग. हरी बोल. सत्यम लास्ट टॉपिक कळलं. हर ग्रेस आम्हाला भक्ती माताजीन कळलं असं. असं प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सांगेच माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. हंग उपस्थित असेल सक्कड गुरुवर्यांक मलगड्यांक वैष्णव भक्त बांधवांक हांव साष्टांग दंडवत प्रणाम करता. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आदेश प्रकार तांगेला आशीर्वाद आणि अनुमती मागून कृष्णाला नित्यदासी जावन असो प्रयत्न करता आणि धर्माचे 4 खांबे जावन आशिल पैकी एक सत्यम ट्रुथफुलनेस बग्गे हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी तांणी दिलेलं ज्ञान अर्थ करून घेऊन सांगूक प्रयत्न करता. कसने जाऊ चुकी जाल्यार शुरुवेरीची क्षम याचन करता. मगाच्यानो आमकां सगळ्यांकय गोत्त आसा 4 युग आसाची. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आणि कलियुग. आता चलता असं कलियुग. तशीच आम्ही सगळे धर्माचे 4 खांबे बग्गे ऐकलीची. तपः, शौच, दया आणि सत्यम म्हणून नाही वे हे 4 खांबेंतू एक खांब कलियुगांतू चलता असं म्हणून सांगल्यार तेच सत्यम. that means truthfulness. आम्ही ट्रुथफुल जावन असू का, सत्य वचन उरलो का, सत्यम हांतू आम्ही कशी आशेत आमगेल उत्तर कशी आस का म्हणल्यार सत्य असू का, ऐकतल्यांका खुशी जावची तशी असू का आणि उपकार जावची तशी असू का आणि दुसऱ्याल मन दुखची तशी आसच्यानच तांका कोप येवची तशी आसच्यानच या तांका करकर जावची तशी आसच्यानच. that means austerity of speech consists in speaking words that are true, pleasing, beneficial and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Okay, सत्य उरलेल्यावर मात्र पुरवे ना आम्ही तशी चोल का, सत्य वचन कार्य रूपार दाखव का. that means स्पॉटलेस कॅरेक्टर जाऊन असू का. तक्की माताजीने उदाहरण दिले बली चक्रवर्तीला. विष्णू वामन अवतार घेऊन ब्राह्मण रूपारी बली महाराजाला घेऊन चॅरिटी रूपारी मग 3 ಹೆಜ್ಜೆ घालता मग ते दिव का तुवें म्हणता. तेन्ना बली महाराज कूडले तो दान करतलो चढतावत तसोन तो कूडले म्हणता आजायत हांव दिता म्हणता. तागेला शुक्राचार्य बली महाराजाक गाईड करता. वैरे तू त्या तांड मागील पुरा दिल म्हण सांगल्यार तुगेला आस्ती संपत पुराय वत्त मुरे तो वामन अवतारी विष्णू पुरा काणगेत मुरे म्हणता. जाल्यार बली महाराज जायत हांव दिता म्हणता. तेदना विष्णू वामन अवतार जावन येवन 1 ಹೆಜ್ಜೆ दवरताना तागेला बलील भूंय पुरा वता. तो अनेक ಹೆಜ್ಜೆ दवरताना न्हंय, समुद्र, उदकाचे स्रोत पुरा वता आणि 3 ಹೆಜ್ಜೆ दवरची काही
म्हण सांगून ताण पायर वयर करतना बली महाराज शरणागत जाता विष्णूक. विष्णू हांव तुका शरण गेल्लो रे, तू तुमगेल पाय मेगेल माते वयर दवर देवा म्हण सांगून तागेल्या तागेल मंडी बगसून घेवन तो ते बसता. तेदना देवाल पाय तागेल वयरी दवरता देव. That means Bali Maharaj keeps his promise. He is great by his words. आणि खाली मनशाल उदाहरण नाहीशी प्राणी जातींतूय आम्ही उदाहरण आम्ही घेऊयात. आमका माताजीनं बहुला म्हणून एक नावाच्या गायीचे उदाहरण दिवन त्या वृंदावनाच्या लगीचे एक वनाक बहुला वन म्हणून नाव कसलं आईलंय म्हणून सांगून बहुला गायीचे उदाहरण देऊन सांगितलं. हा माझी मक्क कळलेली एक पुण्यकोटील उदाहरण सांगता. ह्या एक गाय एक दिवस संजवाळा चोरन पुरा जगतारी घराक धावून धावून वत्त समळाक सलग तिगेल चेरडू ते घरा असता म्हण सांगून ते हट्टे वच्चाक धावून धावून वत्त असताना तिगेल रस्त्यार एक व्याघ्र येता. वाघ येता. वाघ येऊन म्हाका एक चांग खाण मेळ्ळे म्हण सांगून आड घालता गायेक आड घालता आणि हांव तुका खाता म्हणता. ज्याला पुण्यकोटी कसं म्हणता, वाघा तू म्हाका खावच्या अड्डिनार आहे जाल्यार घरांत तुमेगेले एक बाब आसा सान चेरड आसा तिके एक पोट भरी दूध पिवसून घेवन हांव म्हाका शेता म्हणता. जाल्यार वाघ कसं म्हणता, ना बा तू पट्टी सांगता तुका सोडल्यार म्हाका आनी म्हाका दुसरें खाण मेळनात तुका हांव सोडना म्हणता. त्याला पुण्यकोटी म्हणता सत्य म्हणचे मेगेले आनू अम्मा बंधू बळग सत्य वाक्य हांव चुकली म्हण सांगल्यार म्हाका देव पावना, देव म्हाका मेचवना म्हणता. तेदान वाघाक अर्थ जाता हो ही बद सांगतास तरी म्हणता तू वग्गी बसून यो हांव अंगार हाडटा म्हण सांगून पुण्यकोटी धावून धावून वता. घरा वचून घेवन चारडाक चंद कोन दूध पिवयता. पिवून घेवन मागीर चारडा सांगता पळय अशें वाघान म्हाका खावच्याक आपयला हांव वत्ता म्हण सांगून. तेदान बाबू म्हणता ना मा तू वचू नका म्हाका तब्बली करून घेवन तू वचू नका हांव कोणालो टासचें म्हणता. तेदान ती पुण्यकोटी म्हणता तिगेल ते भयण्यो अम्मानी पुरा आसता आशिना तांगेलो म्हणता पळया हांव म्हाका अशी वाघान आपयला हांव वचका जाता हांव सत्य वाक्य हांव मागेल चोलका जाता तशें हांव न्हू तुम्ही मागेल चारडाक तुम्ही पळोवन घेयाती तुमगेल तोंडा येत्रा आयल्यार हांडू नकाची पाया मुळा आयल्यार मस्तू नकाची तिका चंद कोन पळयाची हांव वत्ता म्हण सांगून बाबाक एक पटी चंद कोन लेवन मोग कोरून घेवन ते दुखून भायर सोन येता. भायर सोन येताना हांगा वाघ रेडी आसा खावच्याक. जाल्यार वाघाक दिसता हे देवा ह्या पुण्यकोटी बदल सांगिल्ले हिन कोरून दाखयली मो आयली मो ही मेगेल्या द्राक. तेदान पुण्यकोटी म्हणता यो वाघा खा तू म्हाका खा मेगेल्या अंगाचे रगत पी तुगेल पोटाक तू संतृप्ती करून घे म्हणता. तेदान वाघा दिसता ह्या पुण्यकोटीक हांव खाल्ल्यार म्हाका देव मेचवना म्हण सांगून तो वाघ कसं करता एक गुड्ड्या वयर वचून घेवन कोण घेवन ते दुकान लाग मारता आणि तागेल जीव सोडता. आणि तो आमकां म्हळ्यार ट्रुथफुलनेस इन एनिमल्स आस तोंड्यानातील प्राणींक जाल्यार त्या ट्रुथफुलनेस आस म्हण सांगून आमकां कळटा. आणि मुखार कसं सांगता म्हळ्यार आम्ही सांगेल उतरान तू अनेकल्याक दुःख जावचें ज त्या उतराक कौशिक मुनीला एक एक्झाम्पल दिल्ले तांणी माताजीನ. कौशिक मुनी एक तागेल्या आश्रमात बैसून आसताची तेदना ಸ್ವಲ್ಪ साधू जन चिके दुडवाळे जन ते तागेल्या आश्रमात कोण पास जावन वताची तेन्ना थोडे वेळ सोडून घेवन एक चोराल गँग येताना चोर तांणी गँग येताना निमगिता ती कौशिक मुनी लागी हंग दुखून एक साधू जनाले एक दुडवाळ जनाले एक गँग पास जाल्ले हंग दुखून चमकली म्हण सांगून तेदान कौशिक मुनी बद सांगता वय म्हणता. त्या चोरांक लायक झाले. चोर कसं करता ते तांकां वसोन घेवन तांकां मार घेवन तांगेले अशें दुड्डू भांगार पुरा अडकून घेवन तांणी वताचे. हांग कसं जाता म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार तांगेल सत्य उत्तर अनेकल्याक ते दुःख दिल्ले तशी. अनेक नेक्स्ट कसं म्हण सांगले सत्य उत्तर अनेकल्यांक उपयोग जावचे तशी आसका बेनिफिशियल जावचे तशी आसका. हाका खंयचे उदाहरण दिल्ले माताजीन युधिष्ठिराल आणि अर्जुनाले कुरुक्षेत्रांतू कर्ण आणि युधिष्ठिराल मध्य युद्ध जाता असताना युधिष्ठिर घायाळ जावन घेवन तो आता गेला टेंटा वापस येताना अर्जुन ताका विचारसूचे येता वय मुरे तू ताका मारनी मुरे ताका मारू जायनी नवरे तुज्यान म्हणून ताका मस्तू अवमान करता. हंतू अर्जुनाला एक पुढे एक शपथ असते की तागेल गांडी व धनस्सू तागेल ताजवेर ताका कोण अवमान करता की ताका हांव मान काढता म्हणून तागेले एक प्रतिज्ञा असता
अर्जुनाला व युधिष्ठिर कसं करता अशी अवमान करताना अर्जुनाक तडसून घेवचे जायना. युधिष्ठिर कसं करता आता गेलं गांडी वदनासू काही अवमान करू स्टार्ट करता. हे अर्जुन तडसून घेवचे जायना. जाल्यार कसं करचे युधिष्ठिर अण्ण ताका मारू जातवे जायना. जाल्यार गांडीवाक हांगा अवमान जाला त्या तडसून घेवचे जातवे आता गेलं शपथ चुकता म्हणून सांगून तो कसं करता त्या वेळारी कृष्ण मध्य येता. कृष्ण मध्य येऊन सांगता अर्जुना कंचे एक योद्धाक तागेल तू सम अवमान केले म्हणून सांगला रे त्यावेळी ताकी एक मरणवरीची म्हणून सांगता. तशी अर्जुन कसं करता सम युधिष्ठिराक अवमान करता. कल निमित्त युधिष्ठिराला जीवही वरता हागेला प्रतिज्ञೆ पूरा जाता. हंतु कसं जाल म्हणून सांगला रे तागेल सत्य उत्तर अनेकल्याक उपयोग जाल्ले बेनिफिशियल जाल्ले. सरी आम्ही आणि अर्थ करून घेऊ का कसा म्हणून सांगला रे कृष्णान कसने सांगला रे ते एब्सोल्यूट ट्रुथ सत्यम परम धीमहि इन एनी युगा कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ. हाचे संपूर्ण ज्ञान आणि ट्रू नॉलेज आम्ही स्पिरिच्युअल गुरुमुखेन प्राप्ती करून घेऊ का म्हणताची मेगेल उत्तराक विराम दिता. कसने चूकी जाल्लारी क्षम कोरका म्हणून मागता. अवकाश दिला भागवत पुराण कोंकणीक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. प्रज्ञा माताजी एक्स्ट्रा 10 minutes काढियत की. हरि बोल. जय प्रभुजी. मिगेल नेटवर्क अंतू इश्यू असा म्हणून दिसता असं. ऐकतास की उलयला ऐकतच प्रभुजी. ओके. भगवद्गीतेंतू हे कशी 4 नियमाचे फॉलो करचे म्हळ्यार 2.9 अंतू त्याची विवरण रेमेडी दिलेलं आसा. त्या रेमेडीन सांगता आसा रसवर्जम निवर्तन्ते कशी करचे परम दृष्ट्वा करून विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम through the embodied soul may be though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of the sense object remains, but ceasing such engagements by experiencing higher taste, he is fixed in Krishna consciousness मला दिलेला असा. त्या एक श्लोक शेअर करता भक्ती रसामृत सिंधू तो कंक्लूड करचे का. मिगेल स्क्रीन दिसतास वा वै. ओके. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. कोणाके एक लेसन घेता कोणी म्हणतील जणा कोणाके. हरे कृष्ण प्रभुजी. हा सांगची सांग माताजी. सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तं तत परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सर्वं सेवनं भक्तिरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाके ये ट्रान्सलेशन वजेत मस्त इम्पॉर्टंट ट्रान्सलेशन आमगेला जी टोटल कंक्लूशन हंत आसा
इंग्लिश ट्रान्सलेशन वाचितले प्रभूजी की आणि कोणा इच्छिसले त्यांनी वाचितले. वजेस माताजी वचिता Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. Hare Krishna. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಭಕ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಂಧು ಅಂತೂ 1.1.12 ಅಂತೂ हे सांगता आसाची भक्ती मला कसले म्हणाले आम्ही पुरा आमगेले सेन्सेस इंद्रिय देवाले कृष्ण परमात्माले कृष्ण परमात्मा कोण ऋषिकेश तगेले चरणारविंदांत दम घालतना आम्ही भक्तींत आसाची मला सांगता आसा. केदना एक जीव देवाले सन्निधींत आसता की सेवांतू तेन्ना दोन्ही नमुन्याचे इम्पॅक्ट असता. एक आम्ही आव म्हणलेले ते डेजिग्नेशन आसा पळय, हांव चार्टर्ड अकाउंटंटू, हांव भक्तू, हांव ह्या कंपनीचे मॅनेजरू, हांव सखीचरणाल ब्रह्मणू म्हणलेले ते एक आव म्हणलेले ते डेजिग्नेशन फर्स्ट वता. आणि आमगेले पुरा इंद्रिय ताजे शुद्धीकरण सूर जाता म्हणलेले आसा. ताका आमी कसं करता? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविंद. कृष्ण परमात्माले कृपा मेळची तरी कसं करता? केदनाय गुरु महाराजाले कृपा ताजी फुडें मागून घेवका. गुरु महाराजाल कृपा ना म्हण जाल्यार आमकां भक्तींतू मुखारसून वचूंक जायना. तेंचे केदनाय देवा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आमकां शिकून दिता आसा, केदनाय सकाळ म्हणचे तरी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. गुरुले पादारविंदान नमस्कार करून केदनाय तांगेले कृपा मागून घेता आसा म्हणून आमी प्रार्थना करता. कसलेय चुकी जाला म्हण जाल्यार माफ करता. मस्त विषय आनिके सांगया म्हण आशिल्ले जाल्यार टायम आमकां केदनाय लिमिटेशन येता आसा. हरग्रेस प्रजकोपी माताजीना हे टॉपिक सिलेक्ट केलेले आशिल्ले आनी आदेश दिलेले आशिल्ले की पुरा जाल्यार हे भक्ता तांकां ह्या विशय स्पश्ट सांगता म्हणून. हांव 1 मिनिट एक्स्ट्रा करता आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमगेले दाखोवन दिवचे की 2005-2006 कृष्ण भावनामृतान नवे आयिल्ले वेळार दामोदर देशांतू एक पुस्तक आशिल्लें. त्या पुस्तकाचें नांव डिवोशनल प्रॅक्टीस म्हणून. ह्या पर्टिक्युलर बुकाचे क्लास रेग्युलरली करता आशिल्ल्याची दामोदर देशांतू. तेन्ना पुरा नमुने रे आशिल्ले हातूंत इन्वॉल्वमेंट आशिल्ले की पार्टी वचचे करचे पुरा जाल्यार फस्ट हे 4 नियमा विशयी सांगतना मना मस्त कष्ट दिसले की ओ कृष्ण भावनामृतांत जाल्यार पुरा रब्बूक जात की म्हणून कसले करूं जायना की म्हणून. चांटिंग करचे मात्र न्ही, देवाल भक्ती मात्र न्ही, फुडें जाल्यार घरकडे कुजबद्द केल्यार पुरो आशिल्लें. आतां तशी न्ही म्हूण दिसता आशिल्लें. जाल्यार हे पुस्तक भारी यूज पडला त्या वेळार कृष्ण भावनामृतांत येताना. तेन्ना ह्या पुस्तकांतू मस्त विशय
तांतू कवर जाल्लेलें आसा डिवोशनल प्रॅक्टीस म्हणलें पुस्तकांतू ते बुक तुमगेले कोऑर्डिनेटराचे ग्रुपांतू ते कोऑर्डिनेटर्स पेटोवन दिता कोणाकय इंट्रस्ट असलेरी ते बुक पळय येता तुम्ही हांव सॉफ्ट कॉपीज पेटोवन दिता तुमकां ते सौकर्य जावचे खातीर पळोवचें मस्त डीप रियलायझेशन आशिल्लें पुस्तक तें इनिशियल कृष्ण भावनामृतांतू पुरा भक्तात आनी ओट्टू मेळून हे पुस्तक कंटेंट केल्लेलें आसा what is devotion, Pancharatri, main branches of devotional service, daily schedule, 4 niyama, kirtana, bhajana, deity worship, serving and honoring prasadam, missionary works, comprise kornu, saan chanda namune kelala pustak almost 120-130 pages ashile pustak जाल्लेरी वाजू पळय डावनलोड करूंक जाता तुमकां ऑनलायन आतां जाल्लेरी पेटोवन दिता इंग्लिशान आसता मिडलेगी सॉफ्ट कॉपी वांचाक कसले चुकेस म्हण जाल्यारी क्षम मागून घेता आसा पुरा वरिष्ठ भक्तात गेले आनी उपास मागून घेता आसा वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।